My name is Anita, and by profession I am a teacher. I'm a sports teacher and dance teacher. I'm working in Paradise School. My name is Penki Naik. I'm an event planner from Betem. Yeah, first route actually. Ki khunsun koi wepache, like how we are heading to top and then coming back also. And again financial thing, because we had to do lots of saving for a year. And yeah, again like what are the things we need to carry, the gears and for the bike and all, everything. So yes, we had to do lots of preparation for that. And it was like a first time also. We called our friend who's also a rider and asked him like, this is how we are planning, is this a route fine and all. So we also took confirmation for him. So yes, he also helped us with the route. Onu म्हटले चल या किती जरी करूया. And like थोडे फ्रेंड्स संपलेलो ओनू नाका. फ्रेंड्स संपलेलो ओनू नाका, we'll go next year. But then like तुम्ही परत next year वयता जाल्यार परत आमी join जाता, but ह्या वर्सा आमी करून येता. So आमी plan केल्लो आणि I was like we were like actually fixed on our decision, like no, we are going this year, that's it. कल किसने देखा है. पहिली गदा destination was not only Leh, it was Spiti Valley also. Riders Paradise they call it, like. So decision rider या long rider Leh Ladakh and Spiti is like every rider का dream. So decide गेले. आता route planning is like we are going Leh Ladakh first or Spiti first. So we decided we'll go to Leh Ladakh first, then come back via Spiti. So we did that. मैं on the way kilometer wise segregate करून points decide केले, खंय stop जातली कितें जातलें, मातशें वयर सकयल जालें. So but yeah, that's how we planned our route. रायडिंगेची सवय पयली पासूनच आसली. अँड इवन लायक अशें ना की पेरंट्सांनी स्टॉप केलें, कशें की पेरंट्सांनी सपोर्ट केलो, कर चेडू जावं चेडो जावं अशें कांय हें करूंक ना, कर. सो हांव हेज्या पयलीं वचून आयलां लदाख, बट एज अ पिलियन, नॉट एज अ रायडर. But this time I thought like no, I have to go as a rider, not as a pillion. So like yes, we decided. आणि छोटी मोठी राईड लाईक गोईंग बेलगाम, आंबोली बी ती चलताली, लाईक गोईंग समटायम्स लाईक फॉर ओकेजन्स एंड ऑल वयतालें हांव, लाईक इवन कोल्हापूर एंड ऑल आय यूज्ड टू राईड. So this is my first time, like a very long ride. I just it's like 8,000 kilo, more than 8,000 kilometers what we have ride this time. Yes, from Goa to Leh, Leh to Goa. Basically रायडाक वचपाचें डिसिजन आमचे दोगांचें जाल्लें, बट वी स्टील मेड अ पॉयंट लायक बाबा तूं येता लायक खंय ना खंय आमच्या तकलेन आसलें लायक बीइंग अ फिमेल रायडर इट वील बी बेटर इफ समवन इज देयर विथ अस और समथींग. वी हॅड दॅट थिंग कित्याक ऑल द वे रायडिंग फ्रॉम गोवा टू लेह टू स्पिती टू बॅक इट वॉज लायक रोड्स बी आमी आनी तेणी तरी रायड मारला. I was new and I'm not a off-road rider or anything like that. I can go like Belgaum return, okay, ठीक है. So तकलेन ते आसलें like आसूंक जाय, support आसूं जाय or something like that. But everyone had their own excuse, financial, bike ना, ये ना, ते ना. I'm like, I bought Himalayan last year. She got a bike 3 months before riding. So yeah, आमी म्हटलें चल या. हांवें बायक घेतलेली रायडाकूच, so 1 year जावंक ना काय प्लॅन. So this year we were like, okay, fine, चल या. थंय हें करून लायक आमी भायर सरली. That is a question. माझ्या फॅमिली कमन नासलें हांव रायडाक वयता म्हणून दॅट विथ माय ओन बायक. ओके, हांवें सांगून आसलें घरा कडेन. हांवें फक्त सांगलें लायक आय एम गोईंग फॉर अ इव्हेंट ऑर समथींग लायक दॅट. बट आय गेस थ्रू माय इंस्टा पोस्ट ऑफ कितें तरी म्हाज्या कजनाच्या चेड्यान बी पळोवन वॉटेवर ते घरा कळ्ळें. सो आमी रिटर्न येताना दिल्ली पावला तेन्ना मम्मी म्हणटा बायक ट्रेनीन घाल आनी घरा यो पुरो जाली. सो तेच सीन. सो हांवें घरा सांगून आसलें. बट परते येतकूच रिएक्शन वॉज लिटल बीट हार्श, बट ओके, बिकॉज आफ्टर शोईंग फोटोज टू माय पेरेंट्स लायक दिस इज द हायस्ट मोटरेबल पास, दिस दॅट, सो दे वर लायक ओके ठीक आहे. नाजाल्यार हांव चिंतून येयल्लें म्हाका कोला बांदून येवचें पडटा. दे वर लायक ते सारकें तांकां खबर आसलें की हांव अशें आनी हांव जे मनान ठरयता तें करता. सो तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो. फक्त इतलेंच म्हटलें की सुशागात वच आनी सुशागात यो. इवन माय फादर ही इज लायक आतां तूं नॉर्थ करून येयलें, आतां सावथ केन्ना करतलें.
हांवें म्हळ्यार ते फुडल्या वर्सा करता. सो इतलो म्हाका तो सपोर्ट आहा कित्याक तांकां खबर आसा. इवन सपोज हांव बेळगांव वयता फॅमिली कडेन वयता, आय जस्ट टेक द बायक एंड गो. सो ती बिंदास आसता, तांकां अशें हें ना की अरे इतल्या पयस चेडवा वयता तुमी दोगांय. हां एक कन्सर्न आशिल्लो बिकॉज आतां सद्या इंडियन जे चालू आसा, सो एक तो कन्सर्न आशिल्लो पळय तुमी वयतात तुमी मातशें सांबाळून, दोगांच चेडवा वयतात, यू गर्ल्स नीड टू टेक केअर ऑफ. एंड लायक इवन आमच्या फ्रेंड्सांनी सुद्दां आमकां म्हटलें की वयता जाल्यार till 6 o'clock or max 7 o'clock just ride and stop the bike and check in the hotel. So that's what we did. एक मातशें फाटी फुडें जातालेच. So yes, parents are the full support. It was overall mentality like bike breakdown जाली जा आनी कितें जालें. It is not like human like safety आमची हो तो कितें तो कांयच नासलें. It was overall like bike breakdown जाली जा, पंचर जाली जा आनी कितें जालें. Not only about our safety, even the bike for the ride and कितेंय जावं शकता. Leh route is very much gone for a toss. स्पिती आला विचारूच नाका, रस्तेच ना. Leh was much better, but स्पिती, हिमाचल टू स्पिती रस्ते ना, लोक ना. चुकून एक तुका 10 किलोमिटरचेर एक पेटो दिसतालो. नेटवर्कूय ना, सो अशें खंय तरी थंय वचून शिरकली जाल्यार थंय हेय ना, नेटवर्कूय ना कॉल करपाक. इन केस 2-3 फाटी लायक चड लेट जाल्ली आमी लायक टू गेट अ होटेल. देयर वर सम पीपल वुड सेड लाइक बाबा आप लोग फीमेल राइडर हो, ये होटल में मत रुकना, वहाँ कुछ थोड़ा आगे जाओ, वहाँ पे अच्छा मिलेगा. एंड ऑल्सो इट वॉज नॉट दैट बिग दिस थिंग लाइक. तो हे कांय जांक ना. वी वर जस्ट वरीड अबाउट द बाइक्स. फक्त बायक दवरपाचे कन्सर्न जाताले, खंयी दवरूं शकना की कंप्लिटली गियर्ड अप बायक. सो तोच आमकां पळोवचें पडटालें बिफोर बुकींग अ होटेल ऑर सीइंग अ होटेल. पार्किंग भितूर आसा काय भायर आसा, कित्याक आमी फक्त सॅडल बॅगाच काडटाली, जेरी कॅन्स बी आमी तशीच बायकाक दवरताली. सो तितून फ्युअलूय आसताले. सो इट्स लायक जस्ट कन्सर्न, कोणी काय करूंक जायना बायकाक, इतलेंच. ह्या ह्यूज डिफरन्स. कित्याक जेन्ना पयलीं एज अ पिलन गेल्ले तेन्ना रोड आशिल्ले. So that's what I was telling. अरे there was road. बट ह्या फावटी गेल्यार रोडूच, स्पिती जाल्यार रोडूच ना. आनी दीस वॉज लायक लास्ट टायम जेन्ना गेले ले केला आनी स्पिती केला, चितकूल बी ते सगळें केला. बट ह्या फावटी आमी उमलिंगलाय केले. तोय रोड थंय मातसो हानले बिनले वयता तेवटेन, तोय रोड आमकां मिन्स कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्लें रोडाचें, पेंगोंग टू हानले. सो थंय आमकां रोड हें जालो, रोड डिफिकल्टीज येयली. आनी मागीर जी स्पिती वयता आसतना जो can't say it's like there's no road actually because of all the landslide and all everything. Roads na. So but yeah, I literally enjoyed because it was full off-roading. That was a fun riding actually. Kashi bike, like you can say first or second gear. याच 2 गियरांनी बायक चलयला आमी. ऑप्शनूच ना. थर्ड गियर घालता जाल्यार मातसो रोड हांगचो ते मातसो दिसलो लायक फ्लॅट, नो रोड एक्चुअली, लायक मड दिस ओनली. जालें मागीर परत रोड ना. सो लायक ती गियर आमकां शिफ्ट करपाकूच मेळना. 1-2 दॅट्स इट. थंय रोड बी ते थंय पावन म्हटला तेणी, हांगासर कांयच सांगून नासलें रोड आसलो बीन. थंय पावन शी रिमेंबर अरे हांगासर रोड आसलो. लास्ट टायम आपूण रायड मारलेलो तेन्ना हांगा रोड आसलो. आमला कंडिशन पळोवन दिसना हांगासर 15-16 वर्सां पयलीं रोड आसलो. म्हणजे इतले इट वॉज व्हेरी बॅड. लायक वॉटर क्रॉसिंग हे ते लँडस्लायड, चिखल मदींच आनी कितें, तितून मदींच क्रेन घुंवता आनी कितें, लायक विचारपाचें ना. स्पेशली दॅट केलॉंग टू स्पितीवाला रस्ता न्हू. पयली गजाल ही आमी रायडाचे प्लॅन करताली 2017 कायंड ऑफ ना. No, 17 I went first time. So after that 2018-19 तेन्नाच्यान आमी लायक होल ग्रूप आमचो पॅनजिमचो ग्रूप आसलो. सो वी हॅड रायडर फ्रेंड्स एंड ऑल. सो आमी प्लॅन करताली वयतली करत. पण ते फायनान्शियली कोणाक जावंक ना म्हाका जावं बाकीच्यांक जावं आनी कोणाक. Then some bike issues हे ते. So finally last year I decided like I'm like I need to go to ride. I'm buying a bike. म्हयन्या भितर रॉयल हिमालयन काडली. आतां वच या. पोरूय म्हाका थंयच जालें, फायनान्शियली लिटल बीट अप एंड डावन. एंड
people who were supposed to come तेही म्हणपा आतां नाका कोण लग्न जालो कोण आनी कितें जालें सो तेंचे ते सीन जाले सो दे वर लायक फुडल्या वर्सा आम लायक ओके सो ह्या वर्सा हे म्हणपा लागले या आमी आम लायक या ओके हांवें ताका इनफॅक्ट सजेस्ट केल्लें हांगच्यान आमी डेली या डेलीच्यान वील रायड देन शी इज लायक नो हांगच्यानूच करया आम लायक ओके हांव ताका 4 दीस पयलीं सुद्दां सांगता नाका हांगच्यान नाका but then she is like no we'll do because it was a first ride. Yeah, it was my first ride so okay fine let's go for it जो भी होगा देखा जाएगा no other option we are like okay ठीक है let's go Being as a rider first gears body gears bike gears tool kit first aid kit हे सगळं आम्ही ॲक्च्युली आणि हां मेन थिंग मीन्स लाईक नेटवर्क असं नाहलो सो वी हॅड टू कॅरी हार्ड कॅश रादर दॅन लाईक नाव डेज वी यूज गुगल पे अँड ऑल एव्हरीथिंग सो ते हार्ड कॅश वी हॅड टू यूज सो कंपल्सरी गियर्स दॅट इज मोस्ट कंपल्सरी बिकॉज केन्ना खंय कितें जावं शकत सांगपा येना लाईक यू कॅन ट्रिप ऑल्सो ऑन द बाईक अँड ऑल सो गियर्स मस्ट येस सो सगळे आम्ही बेसिक नेसेसिटी येते सो आम्ही ते सगळे लाईक फर्स्ट एड बॉक्स टूल किट बी ते अशे जागे म्हणजे हातीक मेळटा तशे दवरलेले आनी लाईक मागीर बाकी सगळे आमचे बॉडी गियर्स ते आमी एक्चुअली फूल रेडी करून गेल्ली memories तो एक्सपिरियन्स इज सेम बिकॉज आय ट्रॅवल अ लॉट सोलो ट्रॅवलिंग खूब करता बॅकपॅकिंग एंड ऑल रायडिंग वॉज अ फर्स्ट टायम लायक सच अ बिग रूट नाय 200-300 मारल्या आमी 200-300 तहे मारल्या एक्सपिरियन्स विथ पीपल लायक हां आनी खुबशे सगळीच कडेन आमकां हें मेळ्ळें की गोवा में मेरा शेक है गोवा में मेरा कैफे है ले वी फाउंड समवन दिल्ली ऑल्सो वी फाउंड श्रीनगर ऑल्सो वी फाउंड समवन आई एम लायक चल क्या रहे सो ऑफ सीजन दे आर देयर सीजन दे आर हियर आई एम लायक रिटायरमेंट प्लॅन इज देयर आम्ही थंय रावया 6 म्हयने त्यांचं ऑफ सीजन म्हणजे हांगा सीजन सो ते शफल करतात 6 मंथ इन गोवा 6 मंथ इन ले तशें आहा तेंचे हय खूब डिफरन्स आशिल्ले बिकॉज वेन आय टोल्ड स्पिती इज रियली गुड वी सॉ लायक लास्ट टायम पिन व्हॅली एंड ऑल एवरीथिंग सो इट वॉज रियली गुड दॅट टायम बट दीस टायम वेन वेन लायक रोडूच मेळना आमकां म्हणजे कांयच ना थंय सगळे लँडस्लायड जावन सगळे रोड बी पिड्या आमी मागीर लोकांक विचारून कित्याक नेटवर्क ना आमकां आमी हें करपाक मॅप पळोवपाक लोकांक विचारून आमी वयली ती म्हणटात थंय वयपाक आतां रोडूच ना तेंच्यांनी बंद केला आमी म्हटलें आमी लास्ट टायम गेल्ली ना आतां कांयच ना सगळे चेंजीस जाल्या इवन इन ले पयलीं ले सुद्दां इट वॉज पार्ट ऑफ जम्मू काश्मीर एंड नाव इट्स डिफरंट या सो थंय सुद्दां आतां बरेच सगळे आतां हॉटेल्स लायक लोक डेव्हलपमेंट चालू आसा थंय सुद्दां सो ते म्हाका डिफरन्सीस दिसले व्हडलो जोक फ्रॉम हियर टील पुणे आमकां वचसर बरोच पावस मेळ्ळो आनी टू बी फ्रँक आमचे वॉर्म क्लोथ्स आमी कांयच व्हरोंक नाशिल्ले जस्ट वन लायक स्वेटशर्ट ऑर समथींग दॅट्स इट आनी जालें हांगसून आमकां टील दिल्ली आमकां मदीं पावस मेळ्ळो इट वॉज ओके बेरेबल इतली गरमी मेळोंक ना बट वेन वी रीच श्रीनगर जम्मू इट वॉज टू हॉट आनी आमी एक्चुअली एक बोट हितून थंय रूम बोट हावजान रावली जाल्यार तो आमकां सांगता नहीं 5 बजे के बाद ठंडा हो जाएगा हम लाइक ओके 5 बजे भाई ठंडा नहीं हो रहा है अभी तक देन ही इज लाइक नहीं आज थोड़ा गर्मी है 7 बजे तक हो जाएगा लाइक स्टिल इट्स लाइक आई एम लाइक कहाँ है ठंडी बिल्कुल भी नहीं है इट्स लाइक इट वॉज हॉटर देन गोवा या वी कुडंट बेर दॅट हॉट एंड इट्स अ लेक सो एटलीस्ट सीन म्हटल्यार आनी गरमी जाता बट लेकान सुद्दां आमकां अशी गरमी जाताली लायक कांट बेर आनी मागीर थंय फिशींगेक कोण आयलो तो म्हणपा लागलो ना पावस पडपाचो आसता त्या खातीर अशी गरमी जाता थंडी ना म्हणपा लागलो आनी एक्चुअली it was after 2 days it started raining in Jammu. As I told you, I'm a traveler, so I'm okay eating. But yeah, Fatih, when I Delhi gala, we stayed with like in Delhi 2 days. She had to meet her friend, like so. आम्ही ते तेका लागून रावली थंय and we went in some
रेस्टॉरंट, रूफटॉप रेस्टॉरंट, आनी थंय बेश्टे त्या नुस्त्याच्या हेका लागून फीश फिंगर्स ऑर्डर केली. ती फीश फिंगर्स म्हाका नेक्स्ट डे ओन्ली म्हारग पडली. आय लिटरली गॉट एडमिटेड इन सोनीपत बिकॉज आय वॉज puking, loose motions, my head is going around, and I was not able to ride. I tried my best, like took tablets, सगळें केलें पण जावंक ना. सोनीपत पावलें एका म्हटलें दिल्लीच्यान बाजू आय कांट डू दिस, वी नीड टू गो टू हॉस्पिटल. तेंच्यांनी मागीर सलायन बी लायलें, इंजेक्शन्स मारली. And that time, like little bit after that, like I was okay. So that was my food experience. आणि कोण आणि फक्त थंय आमकां जस्ट लायक पनीर एंड नथिंग. टू बी फ्रँक, नॉर्मल भाजी खावपाक म्हाका जाल्यार एक्चुली म्हणटा ते तरस गये ते ती हालत ग्रीन व्हेजिटेबल्स, बिकॉज आय लव व्हेजिटेबल अँड ऑल्सो द फिश ऑफकोर्स. बट पळयतात इवन नॉर्मल व्हेजिटेबल्स सुद्दां तेंचे हितून मसाला आसता. इट्स लायक अ ग्रेवी टायप मसाला. सो येस, नॉर्मल भाजी आमची ती जाय आसली. आनी हांव ताका सांगता पिंगी कांट वेट टू इट. अँड थँकफुली लायक महाराष्ट्रा आमी पावतकूच ती कितें मेथीची खाल्लेली. या सो आफ्टर वी कमिंग बॅक दॅट टायम लायक आमकां ती मेळ्ळी. अदरवायज लायक एवरी डे म्हाका पनीर खावन वाज येयल्लो. कितें जालें मटर पनीर आनी खाल्लें पनीर हेच. बट ब्रेकफास्ट वॉज वी यूज्ड टू ईट ओनली पराठास, पोहा, मसाला डोसा. बट मोस्टली पराठा. ऑब्वियसली नॉर्थ वयता जाल्यार पराठास खावपूच जाय. आय वूड लायक टू से इज लायक चड चिंतोंक बसलें न्हू, ते प्लॅनिंग करपाक हे करपाक ते करपाक ते पावचे ना. मनान आयज ठरयलें ते करून दिवपाचें. सो आतां आमचें तशेंच आमी एक्चुली हय म्हणटाली की पयलींच्यान म्हणटाली करूंक जाय. वरून देवा जरा थांबा. सो चड चिंतपा बसनाका, कितें करूं जाय तें कर. जावपाचें आहा तें आयज ना फाल्यां खंयी जातलें. चड चिंतपा बसनाका, आयज ना फाल्यां खंयी जातलें. मोटे वायट इट्स ओके, डू इट. कितें मनान येयलें करून सोंपय. हय, डू नॉट हेजिटेट फॉर एनीथिंग, जस्ट गो फॉर इट. शो योर गर्ल पावर.